जीएमसीत राती सांताक्रूजचे एके बायलेन दोतोराचेर थापड मारले। ती बायल तिच्या ल्हान भुरग्याक छातयेत दुखता म्हूण मेडिकलात घेवन आयिल्ली। दोतोरांनी तिचे कासकी साव जाले। बायलेक 48 वरां भितर अटक करची म्हूण दोतोरांनी नेट धरलो। आगशी पोलिसांनी आल्गारेगोक खंय अटक केल्या। मंगळारा राती सांताक्रूजची ऑल्गारेगो आपले ल्हान भुरग्याक घेवन जीएमसीत गेल्ली। थंय ड्युटेर आशिल्ल्या दोतोरांकडेन तिची बाचाबाची जाली। बायलेन थापड मारल्या म्हूण दोतोर सांगता। बायलेक 48 वरां भितर अटक करची म्हूण दोतोरांनी प्रकरण तापयले। There was an assault which took place on a pediatric resident yesterday in Ward 135 in the night. So regarding this, we GARD, the Goa Association of Resident Doctors, have spoken to the higher authorities and they are fully supporting our cause. We have asked for strict action to be taken against the assaulters and we have told them we need action to be taken within the next 48 hours of incident. So further which we will decide what further course to be taken. Any police complaint? An FIR has been lodged against the assaulters and police have assured us that they will be taking a strict action towards this within the next 48 hours. The assault is from where? That I think the police and the further investigation will reveal. So as of now, this is what I would like to say regarding the present issue. आगाशीचो पीआय प्रुडंटाकडेन कॅमेऱ्याचेर उलोवंक तयार ना। मात दोतोराचेर थापड मारल्या म्हूण ऑल्गाक अटक केल्या म्हूण पोलीस सांगतात। तिचे आड पोलिसांनी खंय 323, 504 आनी 353 अशी कलमां लायल्यात। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। बीजेपीचे 10 आमदारांनी फोर्साक शिक्षण माध्यम विधेयक विधानसभेत हाडपाचे उतर दिले। उतर पाळपाक जमना जाल्यार आमदारांक कसलो वालोर काय म्हूण काँग्रेसीन ते आमदारांक पिन मारल्या। That time I think 10-12 MLA वचून तेंका रिक्वेस्ट केलेले and they had given written assurance to force that they will discuss this in the assembly म्हणून। आयज ते म्हणटा आमी असेंब्लीन हाडचेच ना। So what is the value of these MLAs? Environment Minister म्हणटा grants to English medium schools पळय दिला ते डिसिजन wrong. Fisheries Minister म्हणटा Environment Minister कितें म्हणटा ते wrong. आनी Deputy CM म्हणटा पेरंट्सांक दिवंक जाय रायट्स पूण वेदर रायट ऑर रॉंग आय विल स्टँड बाय द चीफ मिनिस्टर पूण कसलेंय डिसिजन घेवं आपूण चीफ मिनिस्टरा भायर रावतलो। सो हे लोकांक फटोवपाचें पळय चालू आहा काम यू टर्न मारून मारून एट एवरी स्टेप ऑफ द वे एन RSS आनी ते पळय झगडटा गव्हर्मेंट झगडटा इट्स अ बीग ड्रामा। हे तियात्र लोकांच्या फुडल्यान पळय दवरला तेंच्यांनी दे हॅव द सेम आयडियोलॉजीज दे हॅव द सेम बॉसीस हांगा इलेक्शन लागीं येयला म्हणून हो तियात्र एकामेकांशी झगडपाचें। गव्हर्मेंट शूड नॉट पॉलिटिसायज दिस इश्यू द पेरंट्स शूड बी गिवन द रायट टू चूज द मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ही जीवन प्रमाण म्हणटा तातूंत कितें आसा ते बायोमेट्रीक मशीन्स आसता ताजेर तुवें आपले स्कॅन दिवपाचो आसता सो दॅट वॅलिडेट्स युअर प्रेझेन्स। तुवें ते एडिशनली लायफ सर्टिफिकेट कर आनी ती सगळ्यांत बरय मागीर ते हाजी सायन घे ताजी सायन घे। मजा दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसून सुद्दां ते स्टेट गव्हर्मेंट आमचे ती इम्प्लिमेंट करपाक कंप्लिटली फेल जाला। सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी रुल्स काडल्या की कसली झेरॉक्स कॉपी दिता आसतना ती एटेस्टेशन म्हूण पयलीं करून घेवचें पडटालें गॅझेटेड ऑफिसरा कडल्यान ते करून घेवपाची गरज ना म्हणून। आतां एक तर तूं ती सेल्फ एटेस्ट करपाक मेळटा तुका खंय कितलेशेच ऑफिसांनी मामलेदार ऑफिसान पणजेचे पळय म्हाका आज सुद्दां एकट्या मनशान म्हज्या नदरे काडून दिले ऑफिसान आसतना की पणजे मामलेदार ऑफिसान गेला आसतना ते एटेस्टेड कॉपी मागता। 2013 सांताक्रूजच्या दोट्टी खून प्रकरणात दोशी नॉर्मन फर्नांडिसाच्या ख्यास्तीचेर पणजेचो सेशन्स कोर्ट ब्रेस्तारा निकाल दितलो। नॉर्मनाक फाशीच दिवची म्हूण सरकारी वकिलान मंगळारा आर्ग्युमेंट घालो। नॉर्मनाचो आदवोगाद म्हणटा गुन्यांव तितलो खर ना, फाशी रेरेस्ट ऑफ रेर केशीतूच दितात। घेवया एक विराम।